मगाच्या भावन भयणो एक दीस एक बायल आपल्या भाच्याक ताका लिसांव करूंक अभ्यास करूंक आदार करताली आनी ती ताका शिकयता आसतना ताचो भाचो जो सदांच एटेंटीव आसता सदांच कितें शिकयता आसतना तें ध्यान मन लावन शिकता तें आयकतलो तो पूण त्या दिसा तो ताचें ध्यान मन आनी दुसरे कडेनच आसलें कित्याक ताचो एक फेवरेट बॉल एक सांडलोलो आनी ताचें आख्खें मन सगळेंच डिस्टर्ब जाल्लें आनी तो ताच्या आंटीक म्हणटा आंटी हांव मातशें दिमी घालून देवा लागीं म्हाका एक मागणें करूंक जाय आनी तिची आंटी म्हणटा ओके माग आनी तो दिमी घालता आनी देवा लागीं एक सवकास सायलंटली एक मागणें करता आनी जाले उपरांत तो परतून आपल्या लिसांवाक लागता आनी लिसांव बरे भशेन करता दुसऱ्या दिसाक जेन्ना ही आंटी ताची ती चिंतून घोडे बॉल मेळ्ळा वो ना तें चिंतूंक ती चिंता की मेळोंक ना जाल्यार ह्या धाकल्या भुरग्याचो भावार्थ वगडायत म्हूण ती ताच्या लागीं विचारता बाबा तुका तुजो बॉल मेळ्ळो आनी ह्या प्रश्नाक म्हाका भावन भयणो भुरगो तिका असो जाप दिता ना आंटी देवाक नाका आसतलें तो बॉल म्हजे थंय लागीं आसलेलो घोडी तो म्हाका आनी कितें वोट दिवंक सोदता आसत काय बरो सोबीत जबाब ह्या भुरग्याचो म्हज्या मोगाच्या भावन भयणो आमकांय जायते फावटी देव सदांच आमकां जायते भाशेन आमची मागण्याचो जबाब दिना जायते फावटी आमकां जायतें जाय आमकां जायती आशा आसात आमकां घोडे ही वस्त जाय ती वस्त जाय पूण आनी घोडे न्हू एक काम करता आसतना आमकां हो पोस्ट जाय आनी ह्या पोस्टाक लागून आमी आशेन रावतात आनी देवा लागीं मागणेय करतात जायते मागणी करता पोस्ट मेळ्ळ्यार पुरो आनी आपलें कामाक न्हू हे पोस्टाचें जे हें पोजिशन जें आसा तें म्हाका मेळ्ळ्यार आमी देवा लागीं मागतात पूण शेवटाक तें जायना शेवटाक हो पोस्ट हो पोजिशन आनी कोणाकूच वता आनी आमी निराश जाता आनी जायते फावटी हांवें अशें पळयलेलें आसा म्हज्या मोगाच्या भावन भयणो जायते लोक म्हणटात म्हाका फादर हांवें जायतीं रितीरां केलीं हांवें जायतें मागणें केलें हांवें जायतीं नवेनां केलीं पूण देव आमची मागणीच आयकुना कितें नाका तेंच जाता मोगाच्या भावन भयणो जायते फावटी आमकां जायतें मागतात पूण देवाची येवजण दुसरीच देव आमकां आनी कितें घोडे ताचें कितें खोशी आसतली ती आमी समजून घेवंक गरजेचें आनी पूण जेन्ना आमी खालतीकायेन आमी निर्मळ काळजान देवा लागीं मागता तेन्ना देव आयकता आनी ताची खोशी जाल्यार तो आमकां ती मागणेचो फळ करता आनी आमकां बळ आनी शक्ती दिता आमचो भावार्थ आनी भरवंसोय तो वाडयता आपल्याची खोशी करूंक आमकां मागणें म्हणल्यार कितें काय आमी कशें तरेन हें मागणें म्हणलें कितें तें आमी समजता काय आयचो सेवा धर्म आयचें शुभ वर्तमान आमकां हेंच करूंक आपयता मागणें म्हणल्यार कितें तें समजूंक आनी मागण्याची मनशां जावंक आनी वाडोवंक आमकां तो आपयता आमी पळयता शुभ वर्तमानांत शीज जेजू लागीं विचारतात सायबा आमकां मागणें करूंक शिकय आमी जाणा मोगाच्या भावन भयणो जेन्ना आमी भुरग्याक पळयला जेन्ना भुरगीं आपल्याच्या आवय बाबायक पळयतात ती कशे भशेन वागतात आनी तांचे भशेन ती जेवंक लागतात तांचे भशेन ती वागूंक लागतात तेच परीन एक शीज एक गुरुजीक पळयतलो आनी तांचे भशेन तो वागतलो आनी जुद्यां मदें आमी पळयत जाल्यार एक राबाय ताचो शीज ते आपल्या राबायक पळयताले आनी तो कशे भशेन न्हेसता खाता पिता आनी तांचे कायदे तो पाळटा तें पळयत आनी जायते फावटी हे राबाई तांकां कितें तरी शिकयताले आपल्या शिसांक तेच परीन आतां आमी पळयतात आयज हे जेजूचे शीस ते जुवांच्या शिसांक पळयतात आनी म्हणटात
दुनिया जोवाच्या शिसांक जोवान मागणें करूंक शिकयलें आनी ताणें जेजूक पळयलेलो आसा जायते फावटी जेजू मागण्यांत वेळ सारतात रातीं आखी रातभर वो एक शांत जाग्यार वचून तो देवा बापा लागीं वेळ सारता तें आमी पळयता आनी हेंच करूंक आयज हे शीस आपल्या गुरुजी भशेन जावंक आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता भशेन जावंक ते देवा जेजू लागीं मागतात आमकां मागणें करूंक शिकय आनी जेजू तेंच करता म्हज्या भावन भयणू आमकां तो शिकयता आपल्या शिसांक तो शिकयता कशे भाशेन आमी देवा लागीं मुखार येवंक जाय तें आमी आमच्या जिवितांत नदर मारुया आनी पळया आमच्या जिवितांत आमकां आमचे मागण्याचें जिवीत कशें आसा काय आमी आमचें मागण्याचें जिवीत देवाक चिटकून आसात काय वो आमी करूंक जाय म्हूण करतात काय वो आमी केन्ना आमकां गरज आसा तेन्नाच आमी देवा लागीं येतात काय आमी पळया आमकां तरी मोगाच्या भावन भयणू आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या घोराब्यांत भुरग्यांक आनी दुसरे आमच्या घरच्यांक मागण्याचें मनशां जातलीं जाल्यार आमी पयलीं मागण्याचें मनशां जावंक जाय आमचीं भुरगीं आमकां पळयतात आनी तीं शिंकतात आमचे फिरगोजीन तरी आमी आमची फिरगोज एक नमुनो जावंक जाय जाल्यार मोगाच्या भावन भयणू एक फामील कशी आमी सगल्यांनी मागण्याचीं मनशां जावंक गरजेचीं आमच्या समाजांत देखून आमी खुशाल आनी शांतीन रावतलीं जाल्यार एक समाज कसो एकचारान आमी मागणें करूंक गरजेचें आयज आमकां हेंच आयचें शुभ वर्तमान शिकयता आमची आमी दर एक क्रिस्तांव आमची ड्युटीच ही ड्युटी जावन आसा मागण्याची मनशां जावन कशे भाशेन देवा बापा लागीं संबंद घडोवन देवा बापाचो मोग अणभवून सदांच ताचीच खुशी करूंक ताचीच खुशी पाळूंक आनी कुशलकायेन जिवन बापाचीच खुशी करून जेजूच्या पावलांनी चलूंक आयज आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिविताचें नळ मारुया आनी पळया जेजू आमकां एक वपारूय सांगता आमी कितली कसले परिस्थिती आसूं दी आमी थंय देवा लागीं खालतीकायेन आनी खऱ्या काळजां येता तेन्ना देव आमची काळजां आयकता मागणी आयकता आमकां घडये ते वपारेंत आमकां पळयलां कितें दुसरें दिसता घडये आमकां कितें देव न्हिदलेलो आसा दिसता तसो एक इश्ट दुसऱ्या इश्टार येता आनी तो इश्ट ताका मदत करूंक सोदिना पूण हें म्हत्वाचें न्हय मोगाचें भावन भयणू म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या वपारेंतल्यान जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी कसले परिस्थिती आसूं दी खंयच्याय वेळार आसूं दी आमी देवा लागीं येवंक गरजेचें देव आमच्या जिवितांक जाय आनी देवूच आमची काळजी घेता आनी आमकां तो राखता आनी सांबाळटा हें आमी जाणा जावन घेवंक जाय आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी मागण्याची मनशां जावंक देवा लागीं मागुया आमी आमचे आयच्या दिसाचें मागणें जावं दी की आमी अदीक आनी अदीक कसलीय परिस्थिती आसूं दी अदीक आनी अदीक देवा लागीं येवंक मुखार येवंक ताका चिटकून रावंक आनी ताचीच खुशी करूंक आमी देवाची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या पलिदान आमी मागुया